सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तिकालीम परत पावला एकूच कामा खातीर मिसपा I3 टेस्ट करपा खातीर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जे आसता आनी हे कितें आमकां गरज आसता जाल्यार ब्लड कंडिशन ब्लड टेस्ट करता तेन्ना वेदर लेवल्स ऑफ CRP फेरिटाइन आनी D डायमर विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम यही फॅसिलिटी आमचे फक्त GMC साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा आनी म्हापसा आशिल्लो थिंगा आसली आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेन्ना आमी प्लॅन केल्लें हांवें इनॉग्रेशनाक सांगिल्लें दुसरे कडेन आहा तें हिंगा आसतलें आनी आसपा जाय वी हॅव टू ऑगमेंट द फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर द पेशंट मोदें अफवा कोणें घातली ट्राय केल्लें कडेन आसतलें की प्रायवेटायज करपाक एक फ्लोर काडून प्रायवेट पिपलाक दिवपाक हांवें सांगलें खंयच्या परिस्थितीन हें जावपा ना तेजेरूय थोड्यांची आजुनूय तोंडां बंद जायना ते पॉलिटिक्स करपाक सोदता हे पेंडेमीक टायमार तरी हांव एकूच सांगता आज ही आमकां मेशिनां दिला आनंद बोस जे म्हाजे फ्रेंड आसा हेजे आदीं तेणें हेरूय इक्विपमेंट दिला हे हॉस्पिटला खातीर एकूच कामा खातीर सोसायटी वी हॅव टू गिव बॅक समथींग टू सोसायटी अशें हो हेतू घेवन तेणें दिला हांव हे लोक जे क्रिटिसायज करता टिका मारता तेंचे कडेन एकूच मागता तुमी कितें करून कोणा कडेन मागून हाडून दिया न्ही हांगा दिवपाक म्हूण गरज ना दुसऱ्या हॉस्पिटलान दिया दुसऱ्या मेडिकल सेंटरान दिया टू ऑगमेंट द मेडिकल फॅसिलिटीज फॉर द पीपल अल्टिमेटली आमी कोणा खातीर आहात लोकां खातीर आसा आतां हांगा डॉक्टर अनिल उमरसकर आसा डॉक्टर सुजाता आसा हांगा आमचे कावन्सिलर आसा बाब विनोद पांडे आमचे सरपंच आसा बाब सेबी बाब मारियो तशेंच आमचे दुसरे कावन्सिलर बाब सुदेश भोसले आसा बाब रमाकांत बोरकर आसा आमचे सरपंच म्हाजे वांगडा सगळे बाब जिल्हा मेंबर आमचे बाय अनिता तोरात आसा म्हाजे बरोबर सगळे वावरपी म्हाजे ऑफिसर म्हाजे बाब संदीप सूद साई मागीर अजय मागीर मरिदा आमचे बाब विशाल आतिश हिंगा जेन्ना आतां पेंडेमीक न्हू जेन्ना सायक्लोन जालो झाडां कापपा सगळे कडेन क्लियर करपाक इवन आमी इतले फास्ट क्लियर केलें इलेक्ट्रिसिटी कडेन ते वायर जोडपा जावं ना हें आमी कित्याक करपाक सगळें सोदता कित्याक लोकांक एक सुविधा मेळपा जाय आमी एक फावर करना मानता हांव तरी मानता की आमचें कर्तव्य जावन आसा पूण तें करतना इतलो हार्ड वर्क जे आमी फ्रंटलायन वर्कर म्हणटा आमचे दोतोर नर्सीस आनी सगळे फ्रंट हॉस्पिटलान काम करपी आसा ते फक्त ती मेशिनां दिवं ना इवन हिंगा ते सब स्टाफ जे काम करता हांवें CMा कडेन मागला हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागला ब्रह्मा ते खबर आसतली हांगा फक्त तांकां 8,000 मेळटा रिडक्शन करून द लोअर स्टाफ तांकां 2 म्हयन्याचे कोवीड पिरियडाक प्रायवेटली अरेंज केला एवरी मंथ ईच वन वील गेट 5,000 एक्स्ट्रा म्हणजे 2 म्हयन्याचे 10,000 दिवपाक केला हांवूच येवन ते दितलो आज आनंद बोसान सांगला तूंच ते व्हरून तांकां दी म्हूण हें कितें आमी करपाक सोदता जाल्यार काम करता तांकां आमी रेकग्नायज करपाक जाय आमी बेश्टे उलयले म्हूण जायना सो ताका लागून म्हाजी एकूच म्हणणी क्रिटिसायज केल्ले परस आमी सगळे एक जावन लोकांची मदत करया ड्युरींग दीस पेंडेमीक टायम हो सेकेंड वेव आमकां थर्ड वेव नाका पूण फाल्यां थर्ड वेव येयल्यार वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड सो ताका लागून म्हाका जाय की सगळ्यांनी हातभार घालून हेल्प केल्ले दीस मशीन वील हेल्प नॉट ओन्ली ड्युरींग कोवीड टायम पोस्ट कोवीड हेपेटायटीस A1 टेस्ट करपा खातीर दुसरे ब्लड एबनॉर्मल कंडिशन ऑफ द ब्लड दुसरेय दुयेंसां आसतात तें टेस्ट करपा खातीर हें हेल्प जातलें सो इट वील बी यूज्ड इवन पोस्ट कोवीड ते मशिनाचें कितें कितें यूज जाता आनी कशें ऑगमेंटेशन जाता ही मशिनां येवन हांव रिक्वेस्ट करता आमचे डॉक्टर अनिल उमरसकर टू टेल समथींग अबाउट द मशीन आणि आनंद सर especially I am very grateful to him because he has done a lot of things for the hospital in past few days and these 2 machines which have come today हे actually आमकां ते कोविड पेशंट आसा तांकां तेंचे प्रोग्रेस जे जेन्ना एडमीट जाता तांकां जो ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रोटोकॉल आसा आनी तांकां स्पेसिफीक जे वखदां घालपाक जाय ते हे टेस्टान आमकां कळटा
की तांचो जो रोग आसा तो बरो जाता की आनीक सिरियस जावपाचें आसता. आनी हे टेस्ट जर आमी भायर केले जाल्यार ताका खूब पयशे पडटात, म्हारग आसा ते. नाजाल्यार सॅम्पलां GMCन नाजाल्यार फोंड्यान धाडची पडटाली. सो दॅट वूड ऑल्सो टेक लॉट ऑफ टायम. आतां ही मशीन हांगा आयिल्ल्याक ही सुविधा आमचे कडेन आसल्या उपरांत ट्रिटमेंट आतां बेगीन फास्टूय जातलो आनी सगळ्यांचो टायम वाचतलो आनी पेशंटाकूय फ्री ऑफ ट्रिटमेंट टेस्ट जातले. For seeing the serum markers. Serum markers are inflammatory markers which increase when the patient condition is worsening. The serum markers are the markers which increase when patient's condition is worsening. It is one of the signs that the COVID is worsening. It usually occurs after 7 days of COVID infection. How this machine helps? It helps to know the progress of the patient. If the levels go down, that means the patient is improving. No chances that he will get any complication of COVID. If the levels rise, that means you have to treat him more aggressively.